This program is sponsored by BPL Happy Little Things. नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्याक येवकार. आनी आयचो जो विशय आसा तो अत्यंत म्हत्वाचो आसा. म्हाका दिसता दरेक गोंयकार फामील ह्या सगळ्या खातीर म्हत्वाचो. आनी तो म्हळ्यार नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी. आनी ही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जेन्ना इम्प्लिमेंट करपाचो आतां प्रसंग आयला, ह्या वर्साक जायना फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन जाता, जाल्यार आतां मेरेन सरकारान जो टास्क फोर्स अपॉयंट केल्लो ताजी फायंडिंग्स कितें, रेकमेंडेशन्स कितें, आनी हे इम्प्लिमेंट करतना आमकां कसल्या कसल्या गजालींची जतनाय घेवपा जाय, कसल्यो गजाली आमी तकलेक दवरपाक जाय, ह्या सगळ्या म्हत्वाच्या विशयांचेर भासाभास करपा खातीर आज आमकां जॉयन जातात स्टेट लेवल टास्क फोर्स ऑन नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशनाचे अध्यक्ष सुभाष बाब शिरोडकार. सुभाष बाब, वेलकम. सगळ्यात पहिली गजाल म्हळ्यार तुमी अध्यक्ष म्हणून फक्त आमदार म्हणून नात, जाल्यार तुमकां शिक्षण संस्था चलोवपाचो जो येदो व्हडलो अनुभव आसा आनी दैनंदीन वेव्हारा भितर तुमच्या ह्यो गजाली. सगळ्यांत पयलीं हे म्हळ्यार ह्या टास्क फोर्सान आतां मेरेन कितें काम केलां आनी सरकाराक कितें रेकमेंडेशन्स दिल्या? हय, नमस्कार. हांव आमदार ही एक बाजू जाली, पूण त्या बरोबरच फाटली जवळ जवळ 50 वर्सां म्हणजे अंदू किंवा फुडल्या वर्सा म्हणजे 50 वर्सां शिक्षण क्षेत्रात पूर्ण जातली. आणि त्यामुळे हे 50 वर्सांचो म्हजो अनुभव आसा. म्हाका दिसता तो अनुभव थोडोसो कसाक लावचो ह्या विचारान आमचे भारतीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हाका दिसता ही जबाबदारी म्हजेर दिल्ली आसा. ह्या कमिटी भितर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी अप टू 12वी पर्यंत म्हणजे नर्सरी धरून ती 12वी पर्यंत जी स्टेज आसा तातूंत भितर 3-4 स्टेजी आसात. तर त्या ह्या 4 स्टेजी खातीर जी कमिटी काडल्या त्या कमिटी भितर जवळ जवळ 32 लोक आसात जे गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या भागांतले आसात आनी शिक्षण तज्ञ बी आसात. किंबहुना म्हज्या परस काही सरस आसात त्या शिक्षणात योगदान त्यांचे आसा. तर अशी ही कमिटी जी आसा, ही कमिटीची आमची पहिली 2-4 बैठको जाल्यो आनी बैठको जाल्या नंतर मागीर आमी ग्रुप्स केले. उदाहरणार्थ नर्सरी टू सेकंड हो एक जो फाउंडेशन कोर्स जो आसा ताचे खातीर एक कमिटी आसा. त्यानंतर मागीर 3rd, 4th आनी 5th ह्या स्तरा खातीर वेगळी कमिटी आसा 8 जाणांची. त्यानंतर मागीर 6th, 7th आनी 8th ह्या स्तरा खातीर वेगळी कमिटी आसा. मागीर 9th आनी 10th, 11th आनी 12th, कारण हाजे मुखार आतां नंतर हायर सेकंडरी अशी म्हणून उरची ना, कळ्ळें की ना. त्या 4थ्या स्तरा खातीर वेगळी कमिटी आसा, सब कमिटी आसा. हे 4य कमिटीची जी बैठका आसात त्यो बैठको जाल्ले आसात आनी तांचो रिपोर्ट जो आसा तो रिपोर्ट आमी अपेक्षीत धरतात साधारणशे ऑक्टोबर पर्यंत. मध्यंतरी अशी प्रॉब्लेम हे सगळ्यांक खबर आसा, पॅन्डेमिक जाल्ले कारणान आमचे रिपीटेड मिटींग जावंक शकले ना. इंटरॅक्शनय बी आमकां ऑनलायन काही बाबतींत काही वेळा करची पडली. पूण आतां जेन्ना सप्टेंबरांत जेन्ना फिजिकल क्लासीस सुरू जातले 4थीचे नंतर, तेन्ना म्हाका दिसता की आमची कमिटी आसा त्या कमिटीच्या आनी सब कमिटीच्या कामाक आनी वेग येतलो. कळ्ळें की ना. सर, एक गजाल आसा की तुमी म्हळ्यार हायर सेकंडरी सेक्शन उरचें ना. सो नव्या पॉलिसी भितर ताचें स्वरूप कशें आसतलें? आज मेरेन शिक्षण तज्ञ जावं किंवा इन्स्टिट्यूशन्साचे हेड्स जावं किंवा टिचर्स जावं तितल्या पुरतो हो विशय सद्याक तरी मर्यादीत उरला. पालकांक किंवा जनरल पब्लिकाक कळपा खातीर ही विस्कटावणी कशी आसतली? एक म्हटल्यार पयली एनईपी पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान शिक्षणा भितर एक नवं चैतन्य हाडपाचो प्रयत्न केंद्र सरकाराचो आसा. आमची पयलींची रुटीन जी सिस्टम आशिल्ली, पद्दत जी आशिल्ली, तातूंत भितर पयलेक धरून ते 12वी पर्यंत एक 6 विशय, त्या विशया 6 विशया भितर एक 2 भाशा वगैरे अशें जे आशिल्लें पयलीं, हो साचो बदलपाचो प्रयत्न ह्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीत आसा. आनी म्हाज्या हिसपान तो अत्यंत रास्त आसा, जाय हाची गरज आशिल्ली, तांत गरज आशिल्ली. कारण जेन्ना आमची 75 इयर्स आमची स्वातंत्र्याची पूर्ण जाल्ले आसा आनी आमी जेन्ना 75 वर्सां म्हणजे 100 वर्सांक आमी जेन्ना महाक्रमण करतात तेन्ना शिक्षण हो एक गाव धरून डेव्हलपमेंटाचो खंयच्याय देशाचो हे लक्षात घेवन आमचे आदरणीय पंतप्रधान जे आसा पयली तांणी ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी सगळ्या राष्ट्रांक दिल्ली आसा. ह्या पॉलिसीच्या निमित्यान म्हाका सुचोवणी करी दिसता ती अशी, पालकांक, भुरग्यांक, जे स्टेक होल्डर आसात तातूंत भितर शिक्षक, मॅनेजमेंट हे 4-5 जे घटक आसात आनी सरकार
हे 4-5 जे घटक असतात पहिले त्या घटकांनी सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय की शिक्षणाच्या पद्दती भितर अजूनही जिवंतपण हाडपाचो. जे रुटीन जाल्ले आसा पुस्तक आतां पुस्तका वयले नोट्स मागीर ते नोट्सा भितर व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ताच्या पेक्षा व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हो जो सांचो जो आसा पळय ताजे पासून पयस वचून भुरग्यांनी प्रॅक्टिकल अनुभव घेवचो, स्वानुभव घेवचो. जाणा नर्सरी आसा तांकां प्ले वे मेथडान शिकोवपाचें आनी म्हणून मागीर नर्सरीचे टीचर शिक्षक ज्या गोंयांत 1000 वयर आसतले, अंगणवाडीचे शिक्षक ज्या गोंयांत 1000, 1500 तरी आसतले, हे सगळे शिक्षकांक एक वेगळे प्रकारचे ट्रेनिंग कोर्स आता सुरू जातलो. विशेष करून सप्टेंबरात सुरू जातलो, 15-20 तारखेनंतर सुरू जातलो आणि सप्टेंबर ऑक्टोबर असे 2 महिने किंवा 3 महिने तांकां हो उपक्रम आसतलो ट्रेनिंग हाऊ टू टॅकल द यंग बडिंग पीपल इन द नर्सरी, लोअर केजी, अप्पर केजी, फर्स्ट आणि सेकंड. कारण आम्ही एक लक्षात घेतले जर जाय, दिस इज अ व्हेरी व्हेरी फॉर्मेटिव्ह स्पॅन ऑफ लाईफ ऑफ अ चाइल्ड. करेक्ट. प्रत्येक भुरग्याची जडण घडण जी आसा पळय ह्या अप टू सेकंड म्हणजेच 5 आणि 6 वर्सां सुद्धा भुरगो आसता ती सगळे प्रकारची वाढ जी आसा पळय भुरग्याच्या हांगसर जाता आणि त्यामुळे ताका एक हांव अशें म्हणत की वेगळ्या पद्दतीन वेगळ्या भावनेन नाही फक्त प्ले वे मेथडच की तातूंत एक वेगळो जिवंतपण हांवें हाडचो पडटलो. सर एक प्रश्न हा की हे जे आमूलाग्र बदल प्रपोज केल्यात त्या बदला बरोबर कोप अप करपाक आमची व्यवस्था तयार आसा काय कितें ते मागीर हांव शिक्षक म्हणटा किंवा समाज किंवा पालक म्हणटा. एक गजाल आमच्या लक्षात घेवपाक जाय, सरकारान म्हणजे विशेष करून आमच्या मुख्यमंत्र्यान पॅन्डेमिक सिच्युएशन आशिल्ल्या कारणान थोडसो सावधगिरीन म्हणटा तसो पावल मारिल्लें आसा. ताणें म्हटलें की आमी सद्याक पयलीं नर्सरी लेवलाचेर सुरू करूया. अंदूचें वर्स फुडलें वर्स जें आसा एकाडेमीक इयर 21-22 हे वर्साक माननीय मुख्यमंत्री करूंक शकता की 3रेक इम्प्लिमेंट करपाचें, 6वेक इम्प्लिमेंट करपाचें आणि 9वेक बी इम्प्लिमेंट करपाचें. कारण तोपर्यंत पॅन्डेमिक जे आसा पळय पॅन्डेमिक क्लियर जावंक शकता सामकी. ही जर पूर्ण गेली जर जाय जाल्यार आमचे भुरगे फिजिकली थंय आसतले. आणि उदाहरण सांगता तुमकां हांव की 6वेच्या भुरग्यां खातीर सीएमान ऑलरेडी एक निर्णय घेतलेलो आसा की 6वेच्या भुरग्यांक टेक्निकल एज्युकेशन जे आसा पळय विथ द हेल्प ऑफ DTE डायरेक्टर टेक्निकल एज्युकेशन ताज्या सहकार्यान टेक्निकल कोर्स जो आसा तो सुरू करपाचो. आणि ह्या कोर्सा भितर 2 विशय आसतले. एक आसतले रोबोटिक्स जे बेसिक ज्ञान भुरग्यांक दिवचे अशें म्हणून आनी दुसरे आसतले कोडिंग. हे 2 विशय जे आसा हे 2 विशय 6वेच्या भुरग्यांक सुरू जातले. आणि हे सुरू करता आसतना आमकां जवळ जवळ 400 ते 500 टिचर्स ऑलरेडी ट्रेन जाल्ले आसा फाटल्या म्हयन्यात जुलय म्हयन्यात. ह्या भुरग्यांक गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजी भितर आमचे 40-50 जे रिसोर्स पर्सन आसात आणि ट्रेनिंग दिल्ले आसा. वॉट इज कोडिंग, वॉट इज रोबोटिक्स ह्या संबंधी भुरग्यांक तुमी कितें ज्ञान दिवपाक जाय. आणि दुसरे म्हटल्यार कशें आसा ही आमची जी स्कूल्स आसात ती सादारणशी 400 आसात गोंयांत हायस्कूल्स म्हणजे ज्या जाग्यार 5वेचे 6वेचे 7वेचे भुरगे आसात. पूण हे 400 स्कुलांनी 1-2 असे टिचर्स आसतले जे टेक्निकल भुरग्यांक इंट्रोड्यूस करतले. पण एकत्रीत आम्ही लक्षात घेवपाक जाय की फक्त पुस्तकी ज्ञान त्या भुरग्या बरोबर म्हणजे त्या विशया बरोबरच भुरग्यांक स्वानुभव मेळपाक जाय. वॉट इज टेक्निकल एज्युकेशन, सिव्हिल म्हटल्यार कितें, मेकॅनिकल म्हटल्यार कितें, इलेक्ट्रिकल म्हटल्यार कितें, ITI म्हटल्यार कितें, वोकेशनल म्हटल्यार कितें, ह्या प्रकारचो स्वानुभव हे भुरग्यांक ल्हानपणांतल्यान जर दिलो जर जाय जाल्यार आमचे भुरग्यांची बेज बरी स्ट्रॉंग जातली. दे विल बी इन्क्लायन्ड टुवर्ड्स टेक्निकल एज्युकेशन. आणि एक लक्षात घेवपाक जाय मुखाल्ली सगळी दशकां आर फॉर टेक्निकल एज्युकेशन. करेक्ट. सर एक गजाल आसा ती म्हळ्यार रोडमॅप आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ह्यो दोन्ही गजाली फॉर इम्प्लिमेंटेशन हँड इन हँड वचच्यो पडटल्यो. त्या बाबतीत तुम्ही कितें सांगतले? एक गोष्ट आमी लक्षात घेवपाक जाय, नर्सरी लेवलाचे ज्यो नर्सरी प्रायव्हेट सेक्टरा भितर सुरू जाल्ले आसा आणि इवन अंगणवाडी ज्यो आसा म्हणजे नर्सरी आणि अंगणवाडी जवळ सेमच. करेक्ट. 3 वर्साचे भुरगे थंय आसता, 4 वर्साचे, 5 वर्साचे, कळ्ळें ना. त्यामुळे नर्सरी आणि अंगणवाडी ह्या स्तराचेर आमकां अजून थोडेशे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करचे पडटले. कारण बऱ्याच ठिकाणी मी पळयलां की नर्सरी जी स्कूल आसा प्रायव्हेट विदाउट एड जी सुरू जाल्ली आसा ती कोणाच तरी ग्राउंड फ्लोराचेर, कोणाच तरी सेकंड फ्लोराचेर आनी थंय सगळी व्यवस्था पूर्ण व्यवस्था आसना. तशे पद्दतीन म्हाका दिसता सादारणशे 30% 40% स्वस्त आसूं शकतात. सगळ्यांचे रजिस्ट्रेशन जे आसा पळय
त्या फाटल्या 2 म्हयन्यांत हे सगळे संस्थांचे रजिस्ट्रेशन जाल्ले आसा. आता सरकार पातळीचेर हाजो चडसो नियाळ परत घेतलो वतलो की थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर जे भुरग्यां खातीर आसा ते हवेशीर तुगेले खोली आसात काय ना, तांकां बसपाक वगैरे जे फर्निचर जाय ते सारकें आसा की ना, ह्या प्रकारची सगळी नितळ जो आसा पळय म्हणजे स्टडी जी आसा पळय ही स्टडी केली वतली. ऑफकोर्स हातूंतल्यान अशें न्ही की खंयचीय नर्सरी जी आसा पळय एखादी सुरू जाल्ली आसा पयली ती बंद जातली, पूण तातूंत भितर सुदारणा करप आनी भुरग्यांक बरी सुविधा दिवप हो पयलो दृश्टीकोन आसतलो. तर एज फार एज इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आणि फिफ्थ सुद्धा आमचे कडेन भरपूर शाळा आसात. इवन एडेड शाळा ज्या आमच्या आसात पयली, कारण बऱ्याच ठिकाणी मी पळयलां की पहिली ते चौथी आसा तांचे कडेन आणि नंतर मी 5वी ते 10वी आसा. तर हांचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर तशें आसा, बाकी आसात बसपाक, खोले तशें आसात हवेशीर. काही एखादी 10% 20% लोकांकडे एखादी इतकी सुव्यवस्थित आसची ना आणि त्यामुळे थंय आमकां आमचे डिपार्टमेंट जे आसा पळय त्या डिपार्टमेंट मार्फत थोडीशी सर्वे करून अशा प्रकारचे ज्या जाग्यार गरज आसा ते दिवचे पडटले नंतर इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम. एकंदरीत गोंया सारक्या राज्यांत हे इम्प्लिमेंट करतना आमचे चॅलेंजीस कितें आसा अशें दिसतात? हातूंत एक सांगता तुमकां हांव सरळ सामकें, हातूंत चॅलेंजी पयली चॅलेंज म्हाका तरी दिसता ती की हे सामके चॅलेंजींग आसपाक जाय. म्हणजे मन खुशेस काळी जे आसा पळय, येस दॅट आय एम क्रिएटिंग एन इंटेलेक्च्युअल पर्सनॅलिटी, ह्या भावनेन सगळे शिक्षकांनी, कारण कितें आसता लक्षात घ्या, आमी एखादी भुरगो इंटेलेक्च्युअल जो म्हणटा पळय तो 12वी जाता अशें ना. बरोबर. ताजी मुहूर्तमेढ जी आसा पळय ती मुहूर्तमेढ पयले, दुसरे, तिसरे त्या भुरग्याचे जे सुप्त गूण जे आसा पळय करेक्ट, ते सुप्त गूण आमी जाणून घेवपाक जाय आणि ते जाणून घेवन हर एक टिचराची जबाबदारी जावन आसा आणि ताजी त्या सुप्त गुणांची माहिती जी आसा ती माहिती पालकांक दिवपाक जाय. आणि जेणे करून मागीर आमच्या समजा वर्गात एखादी 30 भुरगीं आसात जाल्यार ह्या 30 भुरग्यांतल्यान अमूक 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 हे भुरगे ह्या नजरेन मुखार वचूंक शकतात. कारण नंतर लक्षात घ्या 9वीक जेन्ना हो भुरगो पावतलो पयली, 9वीक, 10वीक, 11वीक, 12वीक 4 वर्सां, ते 4 वर्सां ताका 8 सेमिस्टर आसतली. बरोबर. इट इज अ ग्रेडेड प्रोग्राम. आणि त्यामुळे थंय त्या भुरग्याक अशा प्रकारची सवलत आसतली. समजा एखादी भुरगो मॅथ्साक बरो तरबेज आसता, एक्सलंट, पण त्या बरोबर त्या भुरग्याक आवडटा की आय शुड टेक वन सब्जेक्ट इन म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट, तर तो मॅथ्सय घेऊ शकता आणि म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंटय घेऊ शकता. एखादी भुरगो समजा फिजिक्सेक बरो तरबेज आसा तर ही कॅन टेक दॅट फिजिक्स अलॉंग विथ इफ यू वॉन्ट्स ही कॅन टेक इंग्लिश ऑल्सो. अशा प्रकारचो जवळजवळ 25 विशयांचो 25 आमच्या राज्या खातीर, आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर 25 विशय असे थारायल्ले आसतले, ज्या विशयांतल्यान तो चॉयस घेवंक शकतलो. 1-2 भाशा कळ्ळें की ना, एखादी एक परकी भाशा अशें तो घेवंक शकतलो ताच्या आवडी प्रमाणे. सर, ही फ्लेक्सिबिलिटी जी आसा दिस इज मोस्ट वेलकम. वेर म्हाका दिसता दिस इज गोइंग टू बी द गोल्डन जनरेशन इफ दिस नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इज इम्प्लिमेंटेड विथ proper thought process and proper implementation on ground. Exactly. We are going to create a golden generation. But ते golden generation तयार करतना तुम्ही शिक्षण संस्था चलयतात, वेगवेगळ्या लेवलाचेर वेगवेगळ्या क्षेत्रांतली चलयतात. आमची शिक्षण संस्था टू कोप अप विथ दिस प्रिपेर्ड आसा काय कितें? फाल्यां भुरग्याक ही फ्लेक्सिबिलिटी दिली, बट तीच फ्लेक्सिबिलिटी संस्थेच्या लेवलाचेर डे टू डे फंक्शनिंगा भितर येवची पडटली न्ही. ताजे खातीर ती तयारी जाल्या किंवा जावपाक शकता बेगीन? बरे शिक्षा चालक जे आसात, शिक्षण संस्थेचे चालक जे आसात ते तातूंत भरपूर इंटरेस्ट घेतात. बेश्टच नांवा खातीर चेअरमॅन जालो आसा आपूण थंय अशें आसना. बरेच जाण आतां कितें 100चे 100 400चे 400 दी आणि 400 म्हटलें जर जायत जाल्यार हांव मंडळ मारचो जातलो. ते सांगून बरें केलें तुमी. 400तले बरे चालक जे आसात ते चालक आपल्या संस्थेत शिक्षणीक उपक्रम कितें दवरल्यात, ते कितले दर्जेदार आसा, भुरग्यांचे दर्जे शिक्षणाचो दर्जो कितलो बरो आसा हातूंत भरपूर लक्ष घालतात. आतां दुसरी एक आसा, हो जेन्ना दर्जो म्हणटा पळय तेन्ना तो SSCच्या टक्केवारीन दी. SSCची टक्केवारी जी आसा ती केन्नाय 100% आनी 99% जावंक शकता.
पण भुरग्यांचो परफॉर्मन्स जो आसा ताज्या नेहमीच्या जिवनात कळ्ळें की ना करेक्ट. तर तो एखादी समजा साहित्यात आवड घेता असता ताका आवड जाल्यार तो भुरगो त्या नदरेन ताका व्हरप मुखार करेक्ट. अशी जबाबदारी जावन आसतली शिक्षकांची. आणि त्या संबंधी एक रिव्ह्यू कमिटी जी आसता पयली तालुका वायज आमकां ती करची पडटली नंतर मुखार मागीर. म्हणजे बेश्टेच आमी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी म्हटली आणि ती तुम्ही इम्प्लिमेंट करात अशें म्हणून सोडून जावची ना. करेक्ट. हांव त्याच खातीर म्हणटा दिस इज अ गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी टू क्रिएट अ गोल्डन जनरेशन. बट ताजे खातीर आमकां ते इंग्रेडियंट सगळे एकठांय येवन ते सारखे इम्प्लिमेंट जावचे पडटले. ह्या दृश्टींतल्यान सर फक्त एक संस्था चालक न्ही पण स्टेट लेवल टास्क फोर्साचे अध्यक्ष म्हणून तुमी कशें पळयतले शिक्षण संस्था कडेन तांचे बरोबर इंटरेक्शन कशें आसतलें हाजे मुखार आनी टू एन्श्युअर दॅट जे अपेक्षीत आसा ते ऑन ग्राउंड एक्चुअली जाता हे एन्श्युअर करपा खातीर सरकार कितें करतलें? म्हज्या नजरेन हांवें एक ल्हानसो प्रयत्न फाटीं केलो तो म्हणजे इंडिव्हिज्युअल कॅपॅसिटी म्हणजे आमच्या संस्थे मार्फत आणि दुसरे आमकां रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट म्हणून एनजीओ मेळ्ळो. तर हे दोन्ही हांच्या संस्थेच्या संलग्नतेन आमी एक ल्हानशे 11th सायन्सीच्या भुरग्यांक एक ऍप धाडलें प्लॅटफॉर्म आनी ताका म्हणलें तुमी रजिस्टर करात ह्या एपाचेर. हांव तुमकां सांगता टू माय शॉक अँड सरप्रायज 2500 भुरग्यांनी आमकां सायन्सीक आनी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ह्या हातूंत इंट्रस्ट आसा अशें म्हणून आमचे ते रजिस्टर जाल्ले आसा. ओके. आता ह्या बरोबरच आमी आता 2500 भुरग्यांक सुभाष शिरोडकर किंवा रिबिल्ड इंडिया ट्रस्टाचे एक 2 जाण सदस्य किंवा 4 जाण सदस्य 2500 भुरग्यांक हँडल करूंक शकचे ना. बरोबर. आणि म्हणून मागीर त्या स्किमीचे अंडर आमी आनी एक कन्सेप्ट मुखार डेव्हलप केलो तो म्हणल्यार जेम. नाव इज जेम गोवास एक्सलंट मोटिवेटिंग टीचर. ओके. हांव तुमकां सांगता दिस इज अ व्हेरी मोटिवेशनल थिंग आणि इट वॉज ऑनलायन. थंय आमकां जवळ जवळ 80 टीचर मेळ्ळे ज्यांनी 12 तालुक्यांतल्यान त्या शिक्षकांनी आपले स्वतःचे व्हॉलंटरी विलिंगनेस दिल्ले आसा दॅट येस वी आर रेडी टू वर्क एज अ गोवास एक्सलंट मोटिवेटिंग टीचर्स. आता जातले कशें हे जाले आमच्या प्रायव्हेट सेक्टरा भितर म्हणजे म्हाका ती आवड आसा म्हणून हांवें थारायलें की मुखाल्ली 5 वर्सां. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. तुमची सारकी जेन्ना संस्था चालक असतात तेन्ना प्रोएक्टिवली कांय गजाली जातात बट अल्टिमेटली जर कोण प्रोएक्टिव्ह नासत जाल्यार सिस्टम शूड बी एफिशियंट इनफ टू टेक केअर ऑफ दिस बिकॉज दिस कॅनॉट गो रॉंग. दिस शूड नॉट गो रॉंग म्हणून म्हणटा. ताजे खातीर म्हाका चडांत चड हांव अपील करतलो माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अपील केल्लें आसा हाजे मुखार करतलो ते चडांत चड एनजीओ जे आसा पळय ज्यांचो संबंध शिक्षणा कडेन आसा अशे बरेच एनजीओ सहभागी जावचे पडटले. कळ्ळें की ना. काही वेगळे वेगळे विशय घेवन एक जालें. दुसरे आमी हे करचे पडटले की आमचे 400 सुमार हायस्कूल्स आसात. ह्या 400 स्कुलांचे ग्रेडिंग ओके. कळ्ळें की ना. हे ग्रेडिंग महाराष्ट्रात चलता. ओके. आता ग्रेडिंगाचो विशय कशें आसपा जाय ग्रेडिंगाचो विशय असो आसचे ना की 10वीक कितले भुरगे पास जाले कितले पर्सेंटेज स्कुलाची इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा की ना. हांव जाल्यार स्वता हे मताचो म्हजे फाटले 5 वर्सांची बॅच जी आसा ते बॅचीचे भुरगे खंय शाळ्यात 5 वर्सां म्हजी ज्यो बॅची भायर सोडून व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. या त्यो बॅची 520 200 भुरगे हे 200 भुरगे खंय शाळ्यात काय दे आर ऑन देअर ओन दे आर हॅव्हिंग व्हेरी सस्टेनेबल कॅरियर ऑन देअर ओन. पण हांवें म्हजे हेडमास्टराक सांगला आनी ताणें ऑलरेडी म्हाका इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. म्हणजे हायर सेकंडरी लक्षात घ्यात हे प्रत्येक संस्था चालकान करचेच पडटलें. जेन्ना आमी ग्रेडेशन ऑफ द स्कूल्स म्हणटात ते डिपार्टमेंट लेवलाचेर बी जातले आनी प्रायव्हेट सेक्टराकय बी जातले. ओके. जेन्ना हे ग्रेडेशन येतले पयलीं तातूंत भितर हो आमुगलान एक विशय आसतलो. तेच म्हणटा. हय. आनी ताजे बरोबर कोपअप जावचे पडटलें. फक्त तो विशय आसून उपकारना प्रत्येकान कोपअप जावचे पडटलें. पालका खातीर सर तुमची सुचोवणी कितें जेन्ना हो शिफ्ट जाता तेन्ना तो फक्त शिक्षणीक संस्था खातीर जायना तो पालका खातीर जाता आनी पालकांच्या मानसिकते भितरूय हे जावचो पडटलो. हातूंत भितर एक काम करचें पडटलें आमी की शिक्षक पालक संघ आसा प्रत्येक शाळेंत. करेक्ट. त्या शिक्षक पालक संघातले होतकरू जे पालक आसा ज्या पालकांक इंट्रस्ट आसा की न्हय फक्त पयशेच कलेक्ट करून ते शाळा चलोवपाची हे चलोवपाचे कितें पीटीए पण ते पालक जे आसतले पयलीं शिक्षक पालक संघाचे सदस्य ते बरे उत्स्फूर्तपणान काही असे अकॅडमीक कार्यक्रम राबयतले ज्यांचो परत त्या रिपोर्टां येतले. आमी जे म्हटला उदक म्हटला पयलीं रँकिंग ऑफ द स्कूल्स ग्रेडिंग ऑफ द स्कूल्स जे म्हटला पयलीं
तातूंत भितर परत आले शिक्षक पालक संघाचे मेंबर्स खंयच्या पद्दतीन न्यू एज्युकेशन पॉलिसीत सहभाग दाखयतात. हम्म. नाजाल्यार आयले आनी सरस्वती पूजन केले आनी दोणे वाटले आनी कार्यक्रम सोंपलो. हय हे जावचें ना आनी हे जावंक जायना. सर, हे जाय तो एक ल्हानसो भाग. सामकें सर, बट व्हेरी फ्रँकली पालकांच्या मानसिकते भितर ह्या इम्प्लिमेंटेशना उपरांत किती बदल घडपाक जाय? मुख्य म्हणजे पालकांक ध्यास लागपाक जाय. एक व्हॉट सॉर्ट ऑफ ह्युमन रिसोर्स, कसले प्रकारची ह्युमन रिसोर्स म्हणजे स्वताच्या घरात आसा. हम्म. एक कसले प्रकारचे ह्युमन रिसोर्स म्हणजे वाड्यार आसा, हम्म. कारण वाड्यार शाळा आसता. बरोबर. म्हणजे त्या परिसरात भुरगे आसात ह्युमन रिसोर्स ती कसले आसा. आणि नंतर ताजे मुखार पावल मारतलो जर जाय जाल्यार गांवांत ह्युमन रिसोर्स कसले आसा. आणि जेन्ना 190 गांव अशे पद्दतीन विचार करपाक लागतले, तांकां आमी उद्दूक करचे पडटले, तेन्ना तुमकां सांगता हांव प्रमोद बाब की तेन्ना गोंयची ह्युमन रिसोर्स जी आसा पयली ती तुमकां आनी आमकां जाय तशी मेळटली. करेक्ट. जी आधुनीक आणि मुखाल्ल्या भविष्यकालीन गरजा खातीर आमकां ते पद्दतीन ती ह्युमन रिसोर्स आमी तयार करूंक आणि शकता. ताचे प्रॉपर मॅपिंगूय जातलें. सामकें 100%. करेक्ट. 100% हांव तुमची म्हायती सांगता हांव. हम्म. कारण काही गोष्टी हांवें ज्यो केल्या फाटल्या इतल्या वर्सां हय. त्यो समाजा पासून हांवें लिपोवन दवरपाक जायना. बरोबर. हातूंतल्यान म्हाका आणि benefit- ह्या अनुभवांतल्यानच आमी शाणी जावपाचे. म्हाका बेनिफीट काय ना. ना, ह्या अनुभवांतल्यानच शाणी जावपाचे, अनुभव हय. शेअर करूनच समृद्ध हांवें- जावपाचे. हांवें या करेक्ट येस हांवें म्हणजे गांवची ज्या गांवांत शिरोडे गांवांत पयलीं मूळ पयलीं शिरोडे गांवूच घेतिल्लो आसा, तातूंत 3000 कुटुंब आसा. 3000 हांवें 2000 कुटुंबाची सर्वे केल्या. हम्म. आणि ती एज्युकेशन इकॉनॉमिक सर्वे, सोशियल इकॉनॉमिक सर्वे, सोशियो एज्युकेशनल इकॉनॉमिक सर्वे. ओके. पण तातूंत भितर एट द प्रेस ऑफ बटन म्हाका आज खबर आसा की म्हणजे काराय वाड्याचेर ज्या जाग्यार 150 घरां आसात थंय इंजिनियर कितले आसात, थंय टेक्नोक्रेट्स कितले आसात, थंय शेतकारी कितले आसात, थंय सामके गरीबांतले गरीब कुटुंब कितके आसात. आय कॅन गेट इट एट द प्रेस ऑफ बटन. अशे पद्दतीन म्हणजे जवळ जवळ 1,500 ते 2,000 कुटुंबाचे सर्वे जाल्ले आसा. आता थोडेशे इलेक्शनचो कार्यक्रम आशिल्ले कारण हांवें मातशे ते सर्वे बंद दवरलेले आसा. पण 2000 तुम्ही इलेक्शना टायमार सर्वे करपाक लागला ताका वेगळो रंग घेतलो. ना, बट तुम्ही सांगता ती गजाल खरी. हे मॅपिंग अत्यंत महत्वाचे. या डेटाच्या बेजिसाचेरच मुखार वचप सामकें महत्वाचें, जाल्यार योग्य दिशा मेळटली. सामकें. या जो पर्यंत तुमचे कडेन म्हजे कडेन Correct. एक रोड मॅप ना, हय. तुमकां तुमचे मिडिया हे धरून बरोबर. व्हॉट इज द रोड मॅप फॉर यू टू ग्रो. करेक्ट. हे जेन्ना तुम्ही बरे पद्दतीन तयार आता रोडमॅप करतले. तेन्नाच आसतलो जेन्ना म्हाका म्हजे रिसोर्सीस खबर आसात. करेक्ट. या एब्सोल्युटली सर. एक गजाल म्हाका दिसता की ही इम्प्लिमेंट करतना फ्रॉम वॉट वी आर ऑल्सो डुईंग इज पोस्ट चतुर्थी म्हाका दिसता की प्रत्येक, आणि आमी एज अ मिडिया हाऊस ऑल्सो हाजेर एक्सटेन्सिवली डिस्कशन्स दवरपाक पळयतात. कारण जर ही इम्प्लिमेंट जातली जाल्यार त्या दृश्टींतल्यान ताचें पर्क्युलेशन जावप इन्फॉर्मेशनाचें गरजेचें. सो ती गजाल आमी करतले. आणि तातूंत भितर एक टास्क फोर्साचे चेअरमॅन म्हणून आनी संस्था चलोवपी अध्यक्ष म्हणून तुमचोय हातभार लागतलो. आणि अशेंच ही जी डिस्कशन आसा वेगवेगळ्या फोरमाचेर व्हरया आणि पालकां मारया, समाजा मारया, लोकां मारया, शिक्षकां मारया. तुमचो आदार मेळटलो अशी अपेक्षा बाळगिता. बट आज हय आयकच बरे हय हांवें म्हणजे मुख्यमंत्र्यान उलप जाल्ले आसा जे आमचे सगळे एडिटर्स आसात हय प्रिंट मिडियाचे हय आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे जे सगळे बॉस आसात, सीईओ तुझ सारखे बीन, ह्या सगळ्याची मिटींग घेवपाची चवथ जाली की ती एक मिटींग आसतली. सो दॅट दिस थॉट प्रोसेस yes has to and circulate now. as a media house it is our primary responsibility. There is nothing more Correct. important than what we are talking right now, undoubtedly. Yes. Undoubtedly. So हे सर मुखार व्हरया अशेंच करून. आणि आज ही सुरवात जाल्या ह्या चर्चेंतल्यान ती अशीच मुखार वचूं दी इतलेंच मागता. तुम्ही आयले, वेळ दिलो, चवथीच्या दीस आसतना वेळ दिलो आणि इतली बरे तरेन मतां मांडली. सर थँक्स अ लॉट. थँक्यू देव बरें करूं. थँक्स अ लॉट. या सगळ्या चवथीची परबी तुकाय चवथीची थँक्स अ लॉट. आणि Thank you. ऑल ऑफ यू थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस ब्रॉडकास्ट. पैत्रावाद प्रुडंट. नमस्कार. थँक्यू. This program was sponsored by BPL. Happy Little Things.